लूक शिसां मोदल्यो जेजूची सेवा करपी बायलो. चॅप्टर 8. हाचे उपरांत प्रवचन करीत आनी देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान परगोटीत जेजू एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान वेतालो. ताचे सांगाती ते 12 जाण आसले, आनी जांचे वयले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडे रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो, जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले. मागदलेन म्हणटात ती मारिया, आनी हेरोडीचे कारबाऱ्या कुसाची पोतीन जुआना, आनी सुजाना, आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी कोत्ताल्यो. वोंप्याची वोंपार. दर एका नोगरांत थावन लोक जेजूत सोंशें येतालो. अशें एक उरपोंज एकठांय जाली तेन्ना ताणें वोपार घालून म्हणलें. कोण एकलो वोंपी आपलें बीं वोंपूंक गेलो. वोंपताना थोडें बीं वाटेर पडलें आनी लोकांन तें माडयलें आनी मोलबावेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें, तें किल्लोलें पूण शेल नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मोदें पडलें आनी कांटे बरोबर वाडलें आनी तांणी तें दामून दवरलें. बरे जमनीर पडलें आनी किल्लोन 100 पोट तिका पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी हें आयकूचें. वपारींच्यो हेतू. ताच्या शिसांनी हे वपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो, आनी ताणें म्हणलें, देवाचे राजाचे गूट वळखूंक तुमकां दिल्लें आसा, पूण हेरांक ते वपारींनीच सांगपाचें, कित्याक तीं दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना. जेजू वोंप्याचे वोंपारीचो अर्थ सांगता. तर वोपारीची समजण ही. बीं देवाचें उतर. वाटेर आसात तीं, तें आयकतात तीं, पूण मागीर तांणी बावाट दवरिना जावंक आनी सोडवून जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून वता. खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें खुशालकायेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळनात देखून तीं थोडोच वेळ भावार्थ दवरतात आनी परिक्षेचो वगत पावतच तीं फाटीं सरतात. कांट्या मोदें पडलां तें उतर आयकतात तीं, पूण वेतां वेतां जिवाच्या धास्तींक आनी गिरेस्तकायांक आनी मौजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं. पायले पोंदाक पोंटी. पोंटी पेटोवन कोणूच ती पायले पोंदाक लिपयना वो बाजे तोळात दवरिना, पूण भितर येतात तितल्यांनी उजवाड पळोवचे खातीर ती एका पेडार दवरतात. कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपलोलें. न्हय म्हूण कळचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात, कित्याक आसा तांकां देव अदीकय दितलो आनी ना तांचे लागचें जें आसा म्हूण तीं समजतात तेंय देव काडून घेतलो. जेजूची आवय आनी भाव भयण. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सरलीं. लोकांची खेत आसली देखून ताचें सोंशें तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू मोड थोंडायता. एक दीस जेजू आनी ताचे शीस एका ओड्ड्यार चडले आनी ताणें तांकां सांगलें, पलतडी या.
आनी तो वचूंक लागलो आनी ते तांडून वेताना जेजूक न्हीद पडली. तेन्ना दोर्यांत एक वादळ मोड उप्रासलें आनी उदक भरोन ते संकश्टांत पडले. त्या वेळार ताचे सोंशे येवन तांणी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, गुरुजी गुरुजी आमी मोत्ता. आनी उठून वाऱ्याक आनी उचांबूळ ल्हारांक ताणें बेश्टायलीं आनी तीं थांबलीं आनी थंडाय जाली. आनी ताणें तांकां म्हणलें, खंय पावलो तुमचो बोवाट? भिवन आनी अजाप जावन ते एकामेकाक म्हणटाले, हो कोण जाय तर? कित्याक वाऱ्याक आनी दर्याक हो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात? देंवसार बसलेल्या मनशाक जेजू बरो कोत्ता. आनी गालिल्या सामकार आसत्या जेनांच्या मुल्कांत ते खादीक पावले. जेजू धडेर देंवलो तेन्ना देंवसार बसलोलो त्या नोगरांतलो कोणेक मनीस ताका मेळूंक आयलो. जायतो काळ तो आंगाक कांयच घालिनासलो आनी घरांत न्हय पूण समाधीन मोदें बिराड करून आसतालो. जेजूक पळयना फुडें ताणें किळूच मारली आनी ताच्या पांयां पडून मोठ्या ताळ्यान म्हणलें, जेजू बोवत त्या देवाच्या पुता, मुजे कडेन तुका कसलें काम आसा? म्हाका दोगडाय नाका म्हूण तुजे लागीं परतून मागता. कित्याक त्या मनशा वेलो भायर सर म्हूण जेजू त्या मेल्ल्या आत्म्याक हुकूम घालतालो. तो जायते फावटी देंवसार ताका जप्त कोत्तालो. देखून खोड्या सांकळींनी ताका बांदून दवरताले, पूण देंवसार बांदपास तोडून ताका एकसुऱ्या जाग्यांचेर धांवडावन वतालो. जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, लस्कर. कित्याक सोबार देंवचार ताचे भितर रिगलोले आनी आपणाक पातालांत वचूंक लायनाका म्हूण ते ताचे लागीं मागताले. तेन्ना थंय दोंगरार खूब दुकरांचो एक हिंड चरतालो. आपणाक त्या दुकरांनी वचून रिगून दी म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी ताणें तांकां वचूंक दिलें. देंवसार मनशांतले भायर सरून दुकरांनी रिगले आनी व्हड नेटान वचून कोळसा वेल्यान दर्यांत शेवटून तो हिंड बुडून मेलो. घडलोलें पळोवन राखणे पळोवन गेले आनी नोगरांत आनी खेड्या गांवांनी तांणी ही खबर कळीत केली. आनी लोक कितें जालां तें पळोवंक भायर सरून जेजूशी आय जाल्यार जाचे वेळे देंवसार भायर सरलोले तो मनीस आंगावली न्हेसलोलो तकलेन सारको जालो जेजूच्या पांयांशी बसलोलो तांकां मेळ्ळो आनी तीं घाबरलीं. देंवसार बसलेल्याक ताणें कसो बरो केलो तें खाशा देखलोल्यांनी हेरांक सांगलें. तेन्ना थंयचो भायर सरून वच म्हूण जेनांच्या मुल्कांतलो सगलो लोक जेजूक परतूंक लागलो, कित्याक तांकां मोठी भिरांत लागलोली. देखून एका ओड्यार चडून तो परत आयलो. जाचे वेळे देंवसार भायर सरलोले तो मनीस आपणाक ताचे बरोबर रावून दी म्हूण जेजू लागीं मागतालो. पूण जेजून ताका अशें सांगून धाडलो, तुज्या घरा वच आनी देवान तुजे खातीर केलां तितलेंय हेरांक सांग. म्हणटोच आपणा खातीर जेजून केल्लें तितलेंय ताणें वचून नोगरभर लोकांक कळीत केलें. जेजू जायरसाचे धुवेक जिवी कोत्ता आनी रोगपात जाल्ले बायलेक बरी कोत्ता. जेजू परत आयलो तेन्ना लोकांन ताका येवकार दिलो, कित्याक सगळीं ताची वाट पळोवन आसलीं. आनी अवचीत जायरूस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून आपणांगेर ये म्हूण ताका परतूंक लागलो. कित्याक 12 वर्सांची ताची एकलीच धूव मरणाचे तोरणेर आसली आनी वेता आसतना लोक ताका चिंततालो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपात जाल्ली एक बायल आसली. सगलो आपलो दुडू वैजांक घालूनय कोणाच्याच वखदान ती बरी जायनासली. त्या वेळार जेजू फाटल्यान येवन ताच्या आवरणाचे देगेक तिणें हात लायलो आनी तिचें रगत वेतालें तें रोखडेंच थांबलें. आनी जेजून विचारलें, म्हाका कोणें हात लायलो? आपणें लावंक ना म्हूण सगल्यांनी म्हणले उपरांत
पेद्रोन म्हणलें, गुरुजी तुजे भोंवती कितली गोड्डी आनी सगलो लोक तुका चेंचता. आनी जेजून म्हणलें, कोणेय तरी म्हाका हात लायला, कित्याक म्हजे भितरलो एक गूण भायर सरला म्हूण म्हाका कळ्ळां. आपूण आतां सांपडलीच म्हूण पळोवन ती बायल कांपून आयली आनी ताच्या पांयां पडून आपणे कित्या पासत ताका हात लायलो आनी कशी त्याच वेळार आपूण बरी जाली तें सगळ्या लोकांक हुजीर तिणें सांगलें. आनी ताणें तिका म्हणलें, धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आतां. तो उलयता थंयच आसतना कोण एकल्यान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन येवन ताका हाका सांगलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास दिनाका. पूण जेजून हें आयकून चेडवाच्या बापायक म्हणलें, भिवू नाका, भावार्थ मात धर आनी तें बरें जातलें. घरा पावतोच पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब आनी चेडवाचो आवय बापूय हांचे भायर कोणाकूच आपणा बरोबर भितर वचूंक ताणें दिलें ना. सगलो लोक चेडवा खातीर रडटालो आनी विलाप कोत्तालो. पूण जेजून म्हणलें, रडूं नाकात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक तें मेलां म्हूण जाणो आसलो देखून ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो. पूण चेडवाच्या हाताक धरून ताणें मोठ्या ताळ्यान म्हणलें, चेडवा उठ, आनी ताचो जीव परत आयलो आनी तें रोखडेंच उठलें. तेन्ना ताका कितेंय खावंक दियात म्हूण जेजून सांगलें. चेडवाचो आवय बापूय थटाकलो, पूण घडलां तें कोणाक सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां आज्ञा केली. देवाचें उतर हें.